पळयताले खुबशीं वर्सां आमी प्रयत्न करताले हांगा एक नवें बिल्डींग बांदपाक कितें पोरनें बिल्डींग जातूंत न्यू फॅसिलिटी अशें कांय नासल्यो पूण आयज हो बुन्यादीचो फातर हे इमारतीक आमी बसयता हो एक कुशालकायेचो दीस आमकां पोंडा तालुका हो एक एग्रीकल्चरली डॉमिनेटेड तालुका जावन आसा जूंय आमी सुमार आमचे लागीं सुमार 4,500 कृषी कार्ड आसा म्हणजे शेतकार हांगासर आसा आनीकूय आसात पूण 4,500 कृषी कार्ड हांगासर आसात सुमार 13,000 हेक्टर हांगा जमीन आसात जूंय शेत काजू आनी माड हे डॉमिनेटेड क्रॉप्स आसात तशी भाजी आमची आसा सो ह्यांची बरे तरेन हांगा शेतकार कश्ट करून हांगासर वावर करून कश्ट करून ह्याची उदरगत करतात शेतकी नदरेन आनीक हांगासर खुबश्यो आमच्यो स्किमी खूब आसात दुबावना खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली लोकांची की हांगा एक बरी बिल्डींग जावची आनी आज ऑनरेबल मिनिस्टर बरोवची आनी पुढाकार घेवन ही आतां ग्राउंड प्लस 3 2,65 lakhs जो एस्टिमेट आसा एस्टिमेट अमावंट ह्या म्हणजे बिल्डींग अशें बाय 2000 फुडल्या वर्सा 24 सप्टेंबर पर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत रेडी जातली आनी लोकां खातीर जशें नवीन आफोन्सो म्हणून सांगलें की हांगा स्टेट ऑफ द आर्ट जे ट्रेनिंग सेंटर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रेनिंग सेंटर जे आमचे एग्रीकल्चर फार्मर्स जे आसा आनी यंग डेव्हलपिंग फार्मर्स जे आतां यूथ वळपाक लागला एग्रीकल्चरा खातीर गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आज मिनिमम सपोर्ट प्रायस MSP जो आज डिक्लेअर केला फॉर पेडी फॉर कोकोनट फॉर कॅज्यू हेजो खूब हेल्प म्हाका एग्रीकल्चराक जातलो फार्मराक जातलो. तुम्ही जाणा आसा की फोंड्या तालुको जो आसा सगळो शेती म्हणजे शेती आसा कुळागर आसा बाकीचे ह्या भागात आसा ह्या भागात आमकां एक एग्रीकल्चर ऑफिस जाय आशिल्लें म्हणजे बरें जाय आशिल्लें आनी हे एकदम जून हे पयलूचे आनी मोडपा पावला ताका लागून आमी एक बेगीन हें करून आमी आमचे एक बांदपाक घेतले आनी ते प्रमाणे आमचे हे बांदपा आयज सुरवात केली आयज फावंडेशन जालें पूण आतां हेजो फायदो आमचे जे शेतकरी खातीर हांगसर येवचे तेजो फायदो घेवचो आनी तुमी जाणा आसतना की आयज आमचे कडेन जे आसा चडशे भुरगे आयज शेती करपाक वयता आनी ही शेती करपाक वयता आसतना आमचे कडेन सुद्दां ट्रेनींग घेवपाक म्हणटा खूब भुरगे आयले आपयले सगळे पेपरार दिले 30 आयले 60 म्हणजे सगळे क्वॉलिफायड म्हणजे तांकां जाय आयज आमची जमीन ही आसा ती उत्पन्न करून आमची जमीन आमकां दवरपाक जाय नाल्यार सगळे ते कोण भायले येयले आनी तेणी घेतली जमीन जाल्यार आमचे कडेन कांय उरपाचें ना पूण हे भुरगे आतां हें जालां आसा भुरग्यां कडेन आतां तांकां एकदम हें जालां की तांकां हें जालां की हे आमची जमनी आमकां राखून दवरपाक तांकां एक एकदम ही उमेद आयिल्ली आसा म्हणून ताका लागून आमी तांकां उमेदीचे तांकां आमी सपोर्ट करता बाकीचे आतां बाकीचे कितें आसा आमचे हितून एग्रीकल्चराक ती सगळी ती म्हायती गोंयभर दितात आमी आनी वेगवेगळे तरेचे आनी कितें आमी सवलती दिवपाकूय आमी प्रयत्न करता आमची सवलती ज्यो आतां सगळ्याक ते प्रमाणे आमी सवलती आमी सगळ्यांक दिले तुमकां आनी एग्रीकल्चराचेर शेती करता तांकां आनी ते प्रमाणे तितले आमी शेती जितले करतात आनी इतलें काम करपाचें शेतकारांनी बीन थोड्यांनी ते बांद बीन फुटले नंतर मातशें बारीक बारीक आसतना रिपेर करचे बाकीचे आमी करता वॉटर रिसोर्स करता हे सगळें करतात पूण हे शेती तितलें उत्पन्न जाय बागायदारी उत्पन्न जावपाक जाय वेगवेगळे जे फळावर हे उत्पन्न आयज डिमांड आसा आयज सगळे तरेचे 5 स्टार हॉटेलांनी डिमांड आसा आयज खूब टुरिस्ट येता कितें फळां जालें जायत फळांकूय डिमांड आसा हे सगळे तरेचे करचे आनी कितें जाय आमकां आमचे कडेन कसली नवीन नवीन सवलती जाय ते आमी डायरेक्टर्सांनी सांगचे ते प्रमाणे आमी सरकाराक करून घेतात की आज विभागीय कृषी कार्यालय कुंड्याच्या नवीन वास्तूची पायाभरणी समारंभ जाली आणि तुम्ही सगळे आज उपस्थित आसा सगळ्यात सुवातेक हांव ह्या वाठाराचे आमदार तशेंच गोवा राज्याचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक ज्यांच्या प्रयत्नात आणि ज्यांच्या पाठबळाक आज ही नवीन वास्तू जातली तांकां लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा